4 तालुके सोडून हेर तालुक्यांतलो कोयर कुडचडे काकोडा कोयर प्रकल्पात नाका अशी भूमिका मंत्री निलेश काब्रालान घेतल्या। सोनसड्या वयलो कोयर हाडपाक लागले जाल्यार हांगाचोच कोयर आमकां दुसरे कडेन व्हरचो पडटलो। तेन्ना न्यायालयाचो निर्णय आमकां खंयच्याच परिस्थितीत मान्य नाशिल्ल्याचे मंत्री काब्रालान सांगले। आज स्पेशल मीटिंग आशिल्ली रिगार्डिंग द हायकोर्ट डिसिजन ऑफ ब्रिंगिंग 20 मेट्रिक टन्स ऑफ वेट वेस्ट टू काकोडा प्लांट। आज आम्ही काकोडा हांव चेअरपर्सन आशिल्लो, कावन्सिलर सगळे आशिल्ले, ते डिसिजन घेतला की आम्ही इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल करतले। कावन्सिलराचो एडवोकेटाक घेवन आज फायल करून फाल्यां आमकां केस आसा तेची, कित्याक इज नॉट ओवर। इंटरीम सगळी इंटरीम ऑर्डर दिल्ली, 12 तारखेक एक दिल्ली, आतां एक दिल्या। सो हे भशेन आमी आनी आमचे सगळ्यांचे एक मत आहा की 4 तालुक्याची पयली गार्बेज सगळे गव्हर्मेंटान हाडपाक जाय। म्हजें मत पयलींच्यान आसा की जे पर्यंत 4 तालुक्याचे गार्बेज हाडना आनी 100 टन म्हाका दिसता कॅल्क्युलेशन ते भशेन केल्ले, TOR टर्म्स ऑफ रेफरन्स, EIA अशें सगळे करूनच 100 टन्साची कॅपॅसिटी बॅकवर्ड इंटग्रेशन करून ते फुडले 25 इयर्स हो प्लांट चलपाक जाय, ते भशेन कॅपॅसिटी हेची थारायल्ली। म्हणजे फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स 25 इयर्स फॉरवर्ड लुकींग। आतां अशें करून ते भायले जर गार्बेज हाडपाक लागले जाल्यार हो प्लांट आमकां कमी पडटलो। सो अशें रावंक शकना। मागीर फाल्यां जर हाडपाक लागले हे मडगांवच्यान आनी खंयच्या मडगांवच्यान हाडपाक लागले, सो दॅट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट टर्म्स ऑफ रेफरन्स वॉज प्रोजेक्टेड फॉर अ 25 इयर ओल्ड प्लांट। म्हणजे आतां जर ते हाडपाक लागले जाल्यार हांगा मागीर कितें करपाचें? मागीर फाल्यां आमचीच गार्बेज मागीर आमकां आनी खंय व्हरूंक पडटली। सो म्हाका हायकोर्टाचें जे डिसिजन आसा हे सारकें न्ही। जरी तरी आज ते कलेक्शन गव्हर्मेंट करूंक शकना, म्हणजे इट इज नॉट अ परमनंट सोल्युशन। 4च तालुक्यांतलो कोयर हाडपाचो निर्णय जाल्लो तेन्ना हेर बाकीचे कडलो कोयर आमी घेवचे नाच अशें नगराध्यक्ष सांगतात। जी स्पेशल मीटिंग आसली ताजे 1 पॉयंट प्रोग्राम आशिल्लो रिगार्डिंग द रीट पेटिशन 45/2090। आज सगळ्यांनी युनानिमसली डिसिजन घेतला की आमकां फक्त 4च तालुक्याची गार्बेज दवरपाचें आनी सगळ्या युनानिमिटी जाल्या की आमी इंटरव्यून करपाचें कोर्टाक आनी कोर्टाक कडेन वचपाचें आमचें सीएमाक मेळपाचें, सीएमा मेळपाचें आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तांकां मेळपाचें। आमदाराक सपोर्ट मेळ्ळो, आमदाराक टोटल फूल सपोर्ट रायट फ्रॉम डे 1। डिसिजन म्हणल्यार आमचे सगळे कावन्सिलाचें एक डिसिजन जालां की ह्या प्लांटाक भायली गार्बेज येवपाक ओपोज करपाचो। ज्या प्रमाणे आमकां 4 तालुक्याची आमकां प्रॉमीस केल्लें ती 4 तालुक्याचीच गार्बेज हांगा येवपाची आनी भायली गार्बेज आमी अलाव करची न्ही। त्याक हाका लागून आमी कोर्टान इंटरव्यून करपाचें एक डिसिजन जालां। पंचायतीक इंटरव्यून करपाचें म्हणून सजेस्ट केलां की कावन्सील जालेंच पण अलॉंग वीथ पंचायती बी आमी थंय इंटरव्यून जावपाक जाय। कित्याक सगळ्यांचो फोर्स जर तर एक बरोबर लागलो जाल्यार मातशें कोर्टाकय कळटलें की बाबा खरोच हांगा ओपोज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।